हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गेस्टोज बाईट इट. आपण तू कितें करता स्केच पेन बी घेवन आनी कितें बरयलां गो ते आपण? Avinash, Father's Day is coming, so I'm preparing a card for my Baba. Yes, nice idea. Avinash, in our Bite It, in our journey of Bite It, we have celebrated so many special days. Yes, so how बरोबर. can we miss Father's Day? It's true. So Father's Day दिसा कितें करूया? कितें करपाक जाय अशें दिसता म्हाका. I think we'll search a father who will cook for their children. What say? Yes, idea बरी आहे. So we'll search one of the fathers. But before that, I'll complete my card. Okay. आयज आमी आसात मळ्यान. उदक घालपाचें जाल्यार तरी सुद्दां दिसलें की तुका सामकें ड्राय जाता जाल्यार सो नाव वी वील पूट चिकन जिंजर आनी गार्लीक पेस्ट थोडेशें मीठ चिकन शिजपाक टायम लागना मॅरिनेट करून दवरलें न्ही अदरवायज असो चिकन इज व्हेरी फास्ट टू कूक म्हाका दिसता 5 मिनटान खंयचे तरी चिकन शिजता 5 मिनटान ना तुका खूब कितें करपाक जाय अशें ना. पण हे पळोवपाक आतां खरेंच एट्रॅक्टिव्ह दिसता भुरग्यांकूय. तुगे तेन्ना बायट वतलो न्ही भुरग्यांक ते स्पायसी वतलो मदींच ताका तो म्हाकाय दाणो लागलो न्ही फील वेगळो येता. कॅचअप
म्हणजे कितके तुका जाय म्हणजे आतां मास तुवें ठरप तितके सांगे. कंपल्सरी आतां घालपाकूच जाय अशें गरज ना गरज ना गरम मसाला. हळद मीठ सगळ्यात लास्ट घालप कळ्ळें. आनी तूं ऑलरेडी आनी जेन्ना चिकनाक मीठ लायिल्लें आसा न्ही एक 2 मिनटां आनी फ्लेमीचेर दवरप. इट इज ऑलमोस्ट डन. हय न्ही हवी जालें. फक्त सायबार सायड मरे चपाती रेडी आसा म्हजी. ओके. ऑलमोस्ट हाफ डन करप फूल केल्यार जाता कांयच प्रॉब्लेम ना. तें तुका ऑलमोस्ट डन. ऑरिगेनो म्हणून एक हब येता तुमी पिझ्झा जर खात न्ही तो एक तुका मदीं मेळटा पळय जिऱ्याचें तितून हब तें थोडें घालप. तो पिंच म्हणजे हो मोझरेला चीज बंद करून करप आं गॅस. म्हाका ते खूब जाण म्हाका हातून घालता स्पुनान घालता जमना हातूच जाय जाल्यार डिपेंड्स कळ्ळें तुका. एक घालपाक जाय अशी गरज एब्सोल्युटली ना. ऑलमोस्ट डन. थँक्यू. सगळ्यांक ते भायर परवडटा आतां तुका मेळटा तशें ना कळ्ळें न्ही. अवी चिकन फ्रँकी रेडी. झटपट चिकन फ्रँकी आमची एकदम झटपट अशी. चड टायम लागना. सगळें रेडी करून दवर. इवन प्रिपेर करून जर फ्रिजान दवरीत न्ही नेक्स्ट डे फक्त पॅनार दवरपाचें गरम करपाक चपाती उरली ती एकदम झटपट अशी. आनी द बेस्ट फक्त 2 टेबलस्पून ऑयल आसा भितर. बरोबर. हे आमी टेस्ट मागीर करूया. नेक्स्ट डिश कितें आहा तुजी सांग. बर्गर करूया आनी कटलेट्स. शैलेश आमची एक डिश रेडी जाली चिकन फ्रँकी. आता नेक्स्ट डिश तू म्हणटालो बर्गर आनी कटलेट. इंग्रेडियंट कॉलीफ्लावर ग्रेटेड कॉलीफ्लावर ओनियन कॉर्नफ्लेक्स मक्याचे दाणे कॅरट कोरिएंडर जिंजर स्पाउटेड मूंग थोडेशे बॉयल केले चेरीज गार्लिक कॉलीफ्लावर आमचूर पावडर बटर तेल थोडेशें लागता. मीठ हळद गरम मसाला लेटस लीफ ओनियन टोमॅटोज आनी चीज स्लायस आनी बन्स बर्गर बन. ओके सुरुवात करूया. स्टार्ट करूया. 2 टेबलस्पून ऑयल तातून जिंजर गार्लिक ताज्या फाटल्यान बारीक चिरलेलो कांदो जाय तितको करप. कितक्यो कटलेट्स तुका जाय पळय त्या प्रमाणे कर. इवन उरले सपोज दोनूच जाल्यार ते तो फूल इन्ग्रेडियंट दवरपाक जाता फ्रिजान. मातसो फ्राय जावपाक जाय कांदो. आता ब्राऊन कलर जावपाक लागला. ऑलमोस्ट जाला. ग्रेटेड कॅरट ग्रेटेड कॉलीफ्लावर कितको जाय ते. भाजी सुद्दां खूब फ्राय करपाक जाय अशी ना. अर्दी कशी म्हणजे क्रंची. तू कॅबेज सुद्धा यूज करू शकता. हय भाजी कसली यूज करू शकता. पालक बेस्ट मेथी घालपाक शकता कसली. दिस इज ऑलमोस्ट डन. काशी असो अर्दो काशी धर उदक मातशें शिजपाक घाल फक्त शिजपा खातीर जायना. ऑलमोस्ट डन. स्मॅश पोटेटोज पयले केल्ले आसा न्ही तातूंत आमी घालतले गरम मसालो
कितको तिखट जाय तितको तुवें करपाक. ओके डिपेंड्स ते हय. आमचूर पावडर म्हणटा तो अवेलेबल असतात हय हे ना आमचूर पावडर सपोज तुका मेळना जाल्यार तूं दुसरो हे मेळटा चाट मसाला हाडून घालपाक जाता. मागीर ताका एक वेगळी चव येवपाक हे आसा पळय न्ही भाजी आतां आमी पळय तव्यार केल्या हय. ती आदले दिसा करून दवरपाची इवन बटाट उकडून दवरपाक शकता तूं आदले दिसा अशें दिसलें केन्ना पातळ जाता आवडलें अशें दिसलें न्ही जाल्यार मागीर थोडो कॉर्नफ्लावर घालप. ओके मागीर ते मातशें हाडून आनी आमी फ्राय करतात पळय कटलेट्स न्ही हां ती एक्चुअली रव्यान करतात चडशे बरोबर. ब्रेड क्रमानूय करपाक शकता तूं म्हणजे सुकिल्लो ब्रेड क्रम करप आनी करप कॉर्नफ्लेक्सानूय करपाक शकता. कॉर्नफ्लेक्स अवेलेबल आसता पळय हय भुरगीं खातात हय प्लेन फ्लेवर कसलो घेवप ना दिसा प्लेन प्लेन क्रश करप कटलेट्स डीप करप फ्राय आनी करप फ्राय कर. शॅलो फ्राय. ओके आतां ओली कोथमीर लास्ट. अविनाश बॅटर रेडी जाला. हय आतां ज्यो फिलींग आसा पळय त्यो करून दवरुया कळ्ळें तुका. स्वीट कॉर्न्स थोडोसो बटर मीठ थोडेशें जस्ट पिंच एकच आमचूर पावडर दोनूय फिलिंग्स रेडी. हय आतां फक्त उरला ते शॅलो फ्राय करपाचे न्ही. शैलेश तू हे कोणा कडल्यान शिकलो का ही खंयची आयली आयडिया तुज्या कडेन हे सगळ्यो. शिकलो पळोवन शिकलो म्हणजे बायल बरी रांदता म्हज्या परस. हे फिलींग तुवें सामकें कमी घालूंक जाय अशें ना हांव तुका दाखयतां. दीस इज एन ऑप्शन घालपाक शकता तूं. सो दीस इज स्प्राउटेड मूग हे कॉर्न फिलींग. मागीर आमच्या कडेन हांगा आतां 3 तरेच्यो आमी कटलेट्स तयार केल्ले प्लेन आसा कॉर्न आनी कॉर्न फिलींग आनी एक स्प्राउटेड मुगाचें फिलींग फ्राय करप. दिसलें की हे बाबा कन्सिस्टन्सी ना सुट्टलें न्ही जाल्यार सदां कॉर्नफ्लावर फुड्यान दवरप हो कॉर्नफ्लेक इतके कन्सिस्टन्सी करप. एक जाली कळ्ळें तुका. प्रत्येक घालूंक जाय अशी ना म्हणजे सगळें घालपाक जाय अशें ना. सगळ्या सायडीन तुका जाय रव्यानूय करपाक शकता तूं. हातून फिलींग आसा न्ही सो तुका चान्सीस चड हें जावपाचें. दिस इज अ ब्रावननेस. ह्यो भाजता मरे अविनाश तो पर्यंत आमी बन घेवया. बन इज व्हेरी इजिली अवेलेबल खबर आसा. थोडें चीज लावपाक शकता तूं तुका जाय तशें. गरज ना घरान अवेलेबल आसा. करपाची गरज ना भूक लागल्यार सरळ खावप. एक बर्गर फ्रेश बर्गर एकदम झटपट असो. आमी नॉर्मली मार्केटान घेतात खातात वचून बर्गर पूण हो घरा कडेन करून खावपाक एक वेगळी मजा असता. तेंच मार्केटान मेळटा पळय तेच्या परस हेल्दी प्लेन कटलेट एक बर्गर दोन एका हितूर आमकां 2 डिशीज करपाक मेळटा.